मंगलम जी आमगेला बँगलोर द्वारका सभा अध्यक्ष आशिल्ले श्री अमरनाथ कामत आनी एक लिडींग चार्टर्ड अकाउंटंट ऑफ बँगलोर आनी तांगेले एक ट्रस्ट आसा आजी तांणी आमी तांकां एक अपील पेटयलें आशिल्लें आमगे सगळ्याचे हेल्थ कार्यक्रम आनी तो मस्त क्रिटिकल इलनेस आनी तुगेले लायफस्टायल डिसीज मनेमದ್ದು शिबिर योगा शिबिर हे पुरे कार्यक्रम आसा हे सगळे आयुष कार्यक्रमाक तुमी एक स्पॉन्सर जेवका म्हणटाना तांणी व्हड मनान ओपयल आसाची अमरनाथ कामत एंड भारती कामत इन मेमरी ऑफ देर पेरेंट्स अनंत कामत एंड रोहिणी कामत आजी तांणी आमगेले ह्या कार्यक्रमाक 2 लाखाचे चेक दिता आसाची तशीच तांकां प्रत्येक तर्फे तांकां धन्यवाद करताची तांकां गुरुवर्यान आशिर्वाद कोरका म्हणून तशी निमून गुरुवर्या लागीं चरणारविंद नमस्कार करून निमून घेता मागून घेता आतां तुमी पळयलें एक मेमेंटो आसा त्या मेमेंटोय शिन्मा माने आमकां एक 200 तांणी स्पॉन्सर करून दिलेले आसा आतां आमगेले वायस चेअरमॅन आनी आमकां एक फाटीबलाक खंयचेय कार्यक्रम जाल्यार भारी योग्य रितीन आमकां सहकार केलें केन्नाय तांगेलें एक मोवाळ उतर तांणी आमगेले भारी मोगाचे आनी सगळे समाजाक भारी प्रतिश्ठीत व्यक्ती म्हूण सांगूं येता सांगलें व्याप्ती कर्नाटका आंध्र पुराय कडेन आसा तसो लायक तांणी एक इन कॅटरिंग इंडस्ट्री हॉटेल इंडस्ट्री आशिल्ले आर कामत माम तांणी जी आमगेले महापोशक जावन ताणें आमकां 5 लाख एक चेक दिलें आसा तांकांय आमी धन्यवाद करताची तांकांय शाल घाल परमपूज्य गुरुवर्यांनी तांकां ते मेमेंटो तांकां देवी आसतना हे मेमेंटो दिवका म्हणून परमपूज्य गुरुवर्यान मागून घेता तशीच आमगेलो मार्गदर्शक जावन पुत्तूपै आसा तांकांय गुरुवारान आशिर्वाद करून तांकांय आमगेले एक मेमेंटो दिवका म्हणून गुरुवार चरणारविंदाक नमस्कार करून मागून घेता आमगेलो ऑडिटर जावन आमगे सगळ्या मठाच्या ऑडिटिंगाक तांणी मस्त सहाय करता आसाची GS कामत माम तांणी येवन परमपूज्य गुरुवर्याले आशिर्वाद तशें तांकां मेमेंटो दिवका म्हणून गुरुवर्या चरणारविंदाक नमस्कार करून मागून घेता आमगेले मडगांव मठाचे अध्यक्ष आनी पॉलिटिकल फिल्डान तो मस्त नांव केलेले भाई नायक आमगेलो आसायची तांकांय परमपूज्य गुरू आशिर्वाद करून तांकांय आमगेले मठाचे एक मेमेंटो दिवका म्हणून गुरुवर्या चरणारविंदाक साश्टांग नमस्कार मागून घेता मुखार वयले MLA तांकां सीट मेळचे मठ आस मेळ्ळो तशेंच तांणी एक मंत्री येवो गोवा आज आम्ही हे चातुर्मासांत एक मेमेंटो अनेक मेमेंटो केले वीर विठ्ठला एक मेमेंटो आसा ताजी एक सांकेतीक जेवन आजी ते मेमेंटो बिडीगडे आमी करचे संदर्भ आनी ह्या मेमेंटो आमगेले अध्यक्ष प्रभाकर कामत परमपूज्य गुरुवर्या देवी आसतना दिवका म्हणून गुरुवर्या चरणारविंदाक साश्टांग नमस्कार मागून घेता आता आम्ही प्रत्येकल्याने आज सगळो दिवस
राखून आशिल्लें एक टायम आतां आयला म्हूण सांगता. आतां आमगेले परमपूज्य गुरुवारी आले आशीर्वचन आज व्रत स्वीकार दिवस होड दिवस चांग दिवस हे चांग दिवसार हे होड दिवसारी आज सगळे समाजांक तांगेले एक आशीर्वचन आयकुचें होड एक भाग्य मेळा. परमपूज्य गुरुवारी आले आतां आशीर्वचन. श्री गुरुभ्यो नमः. श्रीमदानंद तीर्थ भगवत पादाचार्य गुरुभ्यो नमः. श्यामं रवीन्द्रमित दीथितिकान्तियुक्तं ज्ञानं शरञ्जदधतं प्रियया समेतं स्वात्मस्वरूपममिदं हनुमन्मुखेषु सन्दर्शयन्दमजितं स्मरतोरुगीर्भिः श्रीमद्धनुमद्भीम मध्वान्तर्गत रामकृष्ण वेदव्यासात्मक लक्ष्मी हयग्रीवाय नमः. आयचे दिवस पंचमी आषाढांतुली धार्मिक येतीनं चातुर्मासा बोशे तसलो एक महत्वपूर्ण दिवस अशी गणिलो जाता. शुभदो रवी ही खंय आज आदित्यवार शुभकारक अशी गणिल जाता. ब्राह्मणानां शुभदो रवी ही ब्राह्मण समुदायाक आदित्यवारू ही गणनायोग्य श्रेष्ठ ठरिलोच जाता. आयज दिवसाक शोभन योग सकाळी उदयाक शोभन खंय शोभन म्हळ्यार शब्दांत मस्त अर्थ आसा. अस्तरेच अर्थदायक दिवस आज उगवतांची परतगाळी स्वाम्यानं आपल्याला शाखा मठू हो मंगळुरांतूं चातुर्मासा येवन रावता तसर संकल्प दैवी योजितच अशें एक ठरयिल्लें जावका. खंय तरी वचून रावचे संकल्प स्वाम्यालो धडच आसता. अंद वर्षाचे होत म्हळ्यार चातुर्मास व्रत काल व्यतीत करच्याक मंगळुरांतुल्या ह्या शाखा मठांत स्वामी पाविल्ले जाले. मंगलापुरा अशें म्हणून घेवं तसो हो गांव आतांची वक्तव्यांत सगळ्यांक कळ्ळां. हो गांवांत आमगेले जाती समूह ज्ञाती समूह मस्त विपुल जावन आसात. आनी आमगेल्या समाजांत देवळां एक 25 पुणे हांगा आसात. घराण्याक म्हळ्यार म्हणजे एक एक घराण्यांत तुही शालिग्राम पुजा राम विठ्ठल देवाची उपासना चलत राविल तरेची म्हळ्यार घराणे मठा येद्राक आसा मठा फाटल्यान आसा. तशेंच जे टेम्पल स्क्वेअर म्हणटात व्यंकटरमण देवळाच्या परिसरांत सोदू गेल्यार सम 15 देवळांच्या हांगा केंद्रीत जावन आसात. म्हणटना 360 वर्सां पयलीं खबर ही प्रथमांतूल प्रथमची पर्तगाळी स्वाम्यानं रामेश्वर यात्रे भायर सरील वेळारी गयापद क्षेत्र म्हणून घेवं तसल्या उप्पिनंगडींतू स्वामे नेत्रावती कुमारधारा संगम स्नाना येतात अशें आयकतांची कित्येक 131 कुटुंब सदस्यांनी वचून स्वाम्याक मंगळुरांत एक मठ वास्तू उबारील जावचो. आमगेले जाती समूहाक एक प्रतिभा म्हणटात एक गौरव आस जावका जाल्यार आमकां देवसंस्था जावका. धार्मीक सामाजीक उत्थान कार्याक आमकां एक मंदिर मठ जर आस म्हूण जर जाल्यार आमगेली जिंदगी फुलवता. आमी एक सुसंस्कृत म्हणून घेवच्याक पावताची ह्या साठीची मठ मंदिरां ही थंय थंय उबारता येईल तरेच्या एका समाजांत जागृत स्थिती आशिल्ली जाल्या. भटकळां पळया प्रथम स्वाम्यान मठ बांदलो. तदनंतर शिलामय देवस्थान 8 आसात थंय क्रमक्रमान जालींच. 6वी स्वाम्यान 3री स्वाम्यान बसरूरांत मठ बांदलो. तदनंतर बसरूरांतूय म्हळ्यार 4-5 देवळां कुलदेवळां 2 येवन रावलींच. अशे तरेचे विस्तार घडिल्लो आसा. 6वी स्वाम्यान यात्रार्थी जावन हांगा मंगळुरांतू म्हळ्यार क्रॉस जावन ते उप्पिनंगडी गांवांत पाविल्ले आसाचे. तरीही रामेश्वर यात्रा करून आयले नंतर तांणी हांगा मठ स्थापनाचो ही संकल्प साकार घडिल्लो जालो. तदनंतर इतर सामाजीक संस्था म्हणून घेवं तशें देव मंदिरां ही विजृंभीत जालेलीं आसात. म्हणटना चारित्र्य ಉಳ್ಳ ಆದರ್ಶ ಸಮಾಜ ಬೆಳೆಯಬೇಕು, ಚಾರಿತ್ರ್ಯವಂತರಾಗಬೇಕು, ಜ್ಞಾನವಂತರಾಗಬೇಕು. ಮಳಲ್ಸಟಿಚಿ ಸ್ವಾಮಿಯ ಧರ್ಮದ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ತಿಳುವಳಿಕೆ ಮೂಡಿಸುವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ देवळांतल्यान घडोवचो अशें लागून घेतिल्ले तरेच्या क्रमांक मठाची 33 शाखा जागृत जावन चलत आयिल्ली आसाची. चातुर्मास व्रताक आपणाल्याच शाखा मठां वचून रावल्यार पुरो जाता स्वाम्याक. 33 शाखा मठ आसात. थंय थंय त्या शाखा मठाचे
म्हळ्यार जीर्णोद्धार अधिक कार्यान प्रसन्नता चढवड दवरील वयल्यानची मठ परंपरेचो विसर न पडता एक मठा विशयाचे अभिमान गौरव चढ व्हड घडूक शकता व्यक्तित्व रूपित करून घेवका जर जाल्यार मनुष्य सत्कर्मी जावका सत्कर्मान व्यक्तित्व रूपित करून घेवचे साठीचे समाजांतून देव मंदिरां आमकां प्रेरणा म्हणटात इन्स्पिरेशन जावन आसतात आपल्याला सामाजिक संस्था समाजाची संस्था ही जागृत दवरून घेवत तसले एक प्रेरणा समाजांत असं घडत राविली जाता ह्याही मठाचो विस्तारो संपूर्ण म्हळ्यार मुख्य मंदिराचो उभारी पूर्ण प्रज्ञ स्वाम्यान 174 इयर्स पयलीं उभारिल्ले आसा ताजे कसलो बदल करचो पडलो ना भांगर लायिल्लो कलश वयरी आनी बॉब द नागेशी देवळाच्या प्राकारा म्हणचे शिखरा म्हणचे बरेच भद्र आसा असले तरेची बांदली म्हूण जर जाल्यार 174 इयर्स क्रॉस जावन आयले आनीक 50 वर्सां ही चल्ल्यार ह्या मुख्य स्ट्रक्चराक देव मंदिराच्या गोपुराक कसलो बदल करचो पडना ताका दाट दाट भितवयल्यान आकार पळोवचो हुरमुंजे काम म्हणटात कावे रंगा काम तेदना घडयिल्लें आत्तांय प्रत्यक्ष पळोवं येता तेदनाचे म्हळ्यार कामाची धोरणां जर पळयल्यार हय 200 वर्स जाल्यार ही वास्तू टिकून येता आतांच पुरो RCC काम आसा पळया 25 वर्स भितर गळू लागतात डॅम्पनेस सुरू जाता परत रिपेरीक घालका उदाहरण एका मुंबयच्या वडाला मठाक 9.5 लाख रुपये घालेल स्वाम्यान जाल्लो रिपेरीक 1.35 लक्ष रिपेरीक आशिल्ली तरी स्ट्रक्चर तशी आसा भायर प्लॅस्टर काडले आनीक नवी प्लॅस्टर लावन म्हळ्यार ऑल्ट्रेशन म्हळ्यार म्हणजे कसले विशेष काही केलें ना एडिशन काही ना थंय जाल्यारही 1.35 लाख रुपये लागील जाली 15 पटीन लागलो पयसो 50 वर्स भितर तरी हाक्का 250 वर्स जर जाल्यार आमी 5 केज सिमेंट लायिल्ल ना म्हळ्यार पयलेच्या म्हळ्यार लोकाली म्हळ्यार कार्य तत्परता कितली गडगंज आसता म्हणून दाखोवच्याक हो एक उदाहरण भितर चिरो 18 इंचाचे आसता तो चीर पुरा गोंयच्यान भायर सरनीवान हांगा बांदिल्लो आसा कित्याक हांगा तांदूळ गोंयकारांक जेवच्याक धाडच्याक हांगच्यान ते म्हण जहाज म्हणटाची अथवा बोट मचवेरी वचका येतना सादा खाली मचवे आयल्यार थंयच्यान हांगा 300 किलोमिटर जाता येवचे डेंजर वार जर आयलें डगमगतात त्यासाठी भितर चीर घालून येवचे भारदान म्हणटात भारवನ್ನ ಹೊತ್ತುಕೊಂಡು ಬಂದರೆ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಅದು ಹಂದಾಡೋದು लाकूड येवच्या हाडलें पुरा लाकूड वर तेदना हाडिल्लें आतां मेन स्ट्रक्चर लाकूड ना आज बाजून पुरा बांदिल्ल्या अग्रशाळा क्रमक्रमान दोनदा दुसरे स्वाम्या कडच्यान 1911 जीर्णोद्धार जाला 1965 जाला बरी कल्पना आसा आमकां मठान बरोवन दवरिल्लें उरता मठान तुलो पयसो खंयच्यान खंय स्वाम्यालो भायर सरील जाता कसली कामां लागील जाता म्हळ्यार डेबुकाचेर फ्लॅश दायत रावता सांगच्या तात्पर्य 1956 तुही स्वाम्यान बांदलें तरी अपुरी जालें परतय सान हॉल शे बांदलें आमी 82 तरी हाचो विस्तार जावंक आशिल्लो हो जाग सगळो मठाचो म्हळ्यार स्वायत्ता ही 350 फीट असो आनी रुंदाय 55 आसा आतां कितें गच्च कसने तरी बांदका एक स्क्वेअर इंच वरे जागो व्यर्थ जावचा ना कित्याक महत्व बार मंगळूर ह्या गांवांत दोन्ही बाजून रस्ते आसून फूल पॅक म्हळ्यार म्हणचे एक वास्तुविन्यासाची धोरणां ही आसदावची अशी येवजत आसतनाची हांगा पूर्ण प्रज्ञ स्वाम्यान घडयिल्ल्या स्मरणेन ह्या मठाचो फाटलो भाग वसती निलय म्हळ्यार रूपान रुपीत धरलो आसा जालीं हाका 5-6 वर्स जालीं वापरात आसाची कित्येक लोक सुखावलेच आनंदीत जाले पयली बेगटो पुत्तूरचे ग्रस्त येवन सांगतलो बरी वेवस्था बरी आसा सांगा म्हूण म्हणटना सौकर्ययुक्त ह्या महानगरांत असले तरेचे एक वसती सौकर्याचो वृद्धांक म्हळ्यार तांकांय इंद्रिय बल उरना शारिरीक बल उरना तरी सुखाची विश्रांती जीवन घडोवच्यासाठीही एक कार्यक्रम ह्या मठाच्या प्रांगणात घडील विशयांतूही आम्ही संतोष व्यक्त करताची
आडळिता व्यवस्था बरी भद्रतेन पळयता वेळोवेळी स्वाम्यांक हांगाच्या कार्यावळीची माहिती दीत रावता आमगेलो पुरो 33 शाखा मंडळाची व्यवस्था बरेच तरेन चलता बेंगळूरचो अध्यक्ष हो आमगेलो हो मंगळूरकार हो मेंबळकार तरी चांगले तरेन व्यवस्था पळयत आसाची 2 कोटी रुपये वार्षिक आदाय आसा आमकां थंय 2 कोटी म्हणटना प्रत्येक शाखा म्हणटा चांगले तरेन चलता ही एक परमानंद आमकां स्वाम्याला आदेश सर्व तरेनही गुरुभक्ती प्रेरीत आशिल्ल्याची कार्यकारिणी समितीक तूं सदग्रस्त आसून स्वाम्याक दावकादल तरेच्या सामाजीक स्पंदन म्हणटात समाजांत गरजू आशिल्ल्या तरेच्या कार्याच्या म्हळ्यार दखल घेत स्मरण दवरताची आमगेलो सारस्वत समाजात संप्रदाय विसरू नज म्हळ्यार तरेच्या क्रमानही वार्षिक उत्सव म्हळ्यार सुतापुनव मुख्य जावन कसं न्ही ताजे नंतर गणपती उत्सव करका सामाजीक संघटनेसाठी शारदा नवरात्र करका अशे तरेचे काही तरेचे कार्यक्रम दवरून घेता असले देवूळ आशिल्ले कडेन कार्तिक पुनव घडोवका अशे तरेचे क्रमानही चलत आयिल्लो वेवहार मठा कडेन चलत आयिल्लो आसा हाजे भायरी नॉर्थ कॅनरांतल्या 66 टॅम्पल्स BPT एक्टांतल्यान वेस्टेड इन गव्हर्मेंट अशी न्ही ती सगळीं स्वाम्यालया कक्षेंत चलसाठी एक संघटना ही आमगेले कार्यरत जावन तांणी बी प्रयत्न केल्ल्याकही दैव बल आमचे साठीच राखून बशिल्लें जालें खंयच्याय ज्ञातीक खंयच्याय जाती समूहाक सरकारान मान्यता दिलेलें ना हें एक फडपणाची तरी अहंकारान आमी श्रेष्ठ म्हूण दाखोवन घेवचे तरेची गरज ना सारवंतिका समाजांत ज्ञान प्रतिभा क्रियाशक्ती देवान दिलेली आसा प्रत्येक मनशाक ताणें ताजो सदुपयोग केलो म्हूण जर जाल्यार समय प्रज्ञा दवरून घेवन चलयली म्हूण जर जाल्यार आमगेली प्रतिभा जाती समूहाची व्यक्तित्व जागृत दवरून घेवं येता हीच एक उदाहरण 35,480 देवळांतूं आमगेले मात्र 66 देवालय भारी येवका जर जाल्यार हो एक दैवी घटनाच चांगले तरेच्या रितीरिवाजान आमगेले देवळां व्यवस्थीत चलताच म्हळ्यार खात्री पटिल्ल्यानच एक स्वाम्याला हात खाली ही सगळीं देवस्थान सुपूर्द म्हळ्यार कितें म्हळ्यार तांगेले देखभालेक दवरिल्ली जालींच म्हणटना चारित्र्य आदर्श समाजांत घडका म्हळ्यार साठीचे अशी मठ मंदिरांही जागृत दवरून धार्मीक कार्यासाठी देवाचेर भयभक्ती ही समाजांत आसका न यत्र वृत्ती ही खलु धार्मिकी स्यात् कार्येच तस्मिन् न च सिद्धिरस्ती हे भारत पारिजात चंपू काव्यांत असले तरी नीती धर्मनीतीचे जाणीव काय भरपूर येता जो मनुष्य न यत्र वृत्ती ही खलु धार्मिकी स्यात् धार्मिक प्रवृत्ती दवरून घेनी म्हणून जर जाल्यार तो जीवनांत प्रकाशीत जायना काय म्हणजे जीवनांत सुखी जावचे शकना काय न यत्र वृत्ती ही खलु धार्मिकी स्यात् कार्येच तस्मिन् न च सिद्धिरस्ती ताणें घडोवंक तसले कार्याकय ताका यश मेळना काय त्यासाठी श्रद्धा सत्यपालन निष्ठा कर्तव्य दक्षता ही सारस्वत समुदायांतूय प्रकर्शान आशिल्ले वयल्यान उभारिल्ली बँक भद्रतेन चलत येयनी आसात 100 वर्सां तेंकण जाला कॅनरा बँक हे जे मठा शिष्यत ते आमकां अमेंबळ पै कुटुंब 1906 ताची स्थापना आतां 110 वर्स जालें तशीच सिंडिकेट बँक म्हळ्यार आमगेल्या समाजांतल्याची व्यक्तित्वांनी जागृत दवरिल्ले वयल्यान कित्येक लोकांक नोकरी शिक्षण संस्थाय उबारत येयले वयल्यान चांगले तरे शिक्षण आतांच्या म्हळ्यार गरजू शिक्षणाकही चांगल्या तरेचे प्रवेश आश्रय मेळतही शिक्षणवेत्ते आमगे लोक जायत राविल्ले जाले एकंदरी धर्मದ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ತಿಳುವಳಿಕೆ ಮೂಡಿಸುವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ घडका म्हळ्यार देवळां बांदिल्लें जालीं अधून मधून स्वामीही चातुर्मास येवन रावूं लागले हांगा आमगेले गुरुवर्यांनी 3 चातुर्मास हांगाच घडयले 2 चातुर्मास आमी हाज्या पयलीं सांगलां पयऱ्या इलुडारी आमगेल्या पदबू गांवांतूं श्रीधर शानभाग बस्ती शेणै श्रीधर शेणै तांगेले घरांतल्या अशेंच
सामाजिक कार्य तांगेल कौटुंबिक कार्य घडोवन घेवच्याक बांदिल्ले तसल्या कल्याण मंडपांतूय स्वाम्यान राविल्ले आसात तेन्ना तांगेलें आरोग्य मस्त नाजूक अशी न्हय तरी तांणी ताजे मठाचे कार्यकिर्तें बेंगलोर मठ सुंदर बांदला वास्को मठ सुंदर बांदला बेंगलोर मठ वर्सा 25,000 स्क्वेअर फुटा जागो ताजी व्हॅल्यू आता 30 कोटी वयर आसा चड की कोण जाण आं चड आसा 30 कोटी वयर आसा तरी फुल प्लेजड 60,000 स्क्वेअर फीट बांदिल्लो आसा मठाची सौकर्य मस्त व्हडदना म्हणटना तशें मुंबई मठ 2000 मिटर तो बेंगलोरच्या किनाचीक सान हां आमदानी न्हय आज सान पडला तो आमकां थंय 10 ट्रस्ट चलताची आनी थंय बी 30,000 स्क्वेअर फुटाची सौकर्य युक्त बांदिल्लो जाता एकंदरीत बेंगलोर मुंबई ही दोन्ही प्रमुख शहरांतल्या सारस्वत जमात एक केंद्रबिंदू म्हणून घेऊ तशें विजृंभीत मठही कार्यरत जायता येयले तशें ठिकठिकाणी मठा वास्तू उभारत स्वाम्यान सामाजिक सौख्य राखत येयलें आसता चातुर्मास व्रत म्हळ्यार धर्मपीठाधिपतींक एक आचरणीय एक व्रत गुरु परंपरेचो आचार नियम अतिनिष्ठेन पालन करूंक सहायक जावं तसलो अवकाश हे चातुर्मासांत आसता चातुर्मासाच्या कालावधींतू पूजा पुरस्कारान धार्मिक ग्रंथाच्या पुरस्चरणेन आपणाल धर्मज्ञान वृद्धी करून घेवचे द्वारा आपणाल्या आत्मशुद्ध भावनेन एकाग्रतेन सत्वपरिपूर्ण नेमनिष्ठेन अनन्य भावान सर्वोत्तम आशिल्ल्या चितशक्ती सतशक्ती म्हणून घेऊ तसल्या पराशक्तीच्या परमात्माने स्मरण करपाक सततम चिंतयेद विष्णू आचार्य ही तांगेल सदाचार स्मृतींत बरयतात आचारवंतदा हरिय नेनेयुरो म्हळ्यार म्हणचेही पुरंदरदास वरेण्यान पुरा सांगला असकड नालिगे इद्दाग वै नाम कसने हरिस्मರಣೆ ಮಾಡು ಮಳೆ ಮುಂಚೆ ಏನು ಅದು ಹೇಳಿ ನಾಲಿಗೆ ಇದ್ದಾಗ ಮನುಷ್ಯನಾಗಿ ಜನ್ಮ ಗೆತ್ತಿಲ್ಲಾನಿ ಜೀವ ಅಸ್ತನ ಹರಿಸ್ಮರಣೆ ಮಾಡಬೇಕು ಜಿವ್ಹೆಯೊಳು ಹರಿ ನಾಮಸ್ಮರಣೆ ಇರಲಿ ಮಳೆ ಮುಂಚೆ ಬರೆಯುತ್ತಾರೆ ತಂತು एक नीती संहिता बरेतरेचे आसा पुरसत्तेर हांगा भजनाच्या कार्यावळींतूय स्वामी हाजेरी परत विस्तारान सांगूक पळयतले एकंदरीत चातुर्मास कालावधींतू एकत्रित रावील वयल्यान परंपरेन चलत येईल तरेच्या पूजा नियम सगळे निष्ठेन चलोवसाठी एक सदवकाश ह्या चातुर्मास कालावधींत आसता कितेंही म्हळ्यार संचारांत आशिल्ल्या समयांत कालभेदान समय संकोचान अड्डी आतंकान नित्याच्या धार्मिक आचार नियमाक लोपदोष घडतात ते सर्व लोपदोष अतिसंयमान एकांत एकाग्रतेन श्रद्धेन पालन करचो होची चातुर्मासाचो मूल उद्देश इतलें न्हय पावसाळ्यांतू पावसाळ्या दिवसांत थंय थंय उत्पन्न जावं तसल्या अनेक जीवजंतू क्रिमिकीट मनुष्याल्या संचारान पायाच्या मुळांत पडून तांगेली हिंस जावं शकता यती धर्माक हें अशें घडोवचें इश्ट नासता त्यासाठी निवांत शांत म्हळ्यार म्हणजे एकत्रित रावका आपणाल धर्मप्रचाराक तर्पोनियमाक जास्ती आतंक जातल्या म्हळ्यार भीतीन एकांत ध्यानाच्या प्रतिपादनेसाठी रजुत्वाच्या विकासासाठी चातुर्मास धार्मिकेती चलोवन घेता येयलो आसता हो अंदूचोसाचो स्वाम्याल 50वो वय एक भरजरी कार्यक्रम सहित घडोवचो एक संकल्प ह्या मंगलापूरवासी आमगेलो गुरुभक्त देवभक्त अशे तरेच्या महाजनांनी मस्त कार्ययोजन घाले इन्विटेशन कार्डांत पुरा त्या दिवसाक मठाच्या कक्षेंतू स्वाम्याल सन्मुखारी स्वाम्याल उपस्थितीन कसन घडत म्हळ्यार घडत रावता म्हळ्यार दाखोवत तसले एक विवरणाय दिलेलें आसा अनेक लोकांक ताजेर स्पंदन म्हणटात स्वाभिमानान आमी भी दान करतात म्हळ्यार आपणालोय दानता असले सत्कार्यांत पडो सत्कार्यां लागो म्हळ्यार म्हणजे कित्येक लोकांक पयशाची तरतूद दवरल्या हेल्थ कॅर आसा तूं त्यासाठी 3 की शिबीर आसा आयुर्वेदिकाकही महत्व दिता ताजी एक कार्यावळ दवरल्या सर्व म्हळ्यार 64 विद्ये खंय कितली विद्या पारंगत आसा की आमगेले
तांकां सगळ्यांक एक एक तरेचे अवकाश दिता एक प्लॅटफॉर्म घालून स्वाम्यान बसून तांगेली बुद्धिमत्ता त्यांनी प्रकाशित दाखवून घेऊ जाता इतरांकही जीवनांत एक सुखाची पावलां कशी घालून घेवेत आमी म्हळ्यार तरेचे कोळची तसलो म्हळ्यार विचार समाजा मुखार मांडोवचे कार्यावळही हांगा घडचे आसा जांकां ह्या विशयांतूं अभिमान धरून गौरवांचोलन घेवं तसल्या एक सत्यप्रज्ञा जावका आपण दाखोवन लोकांक सुखी दवरचे साठी प्रयत्न करता अशें म्हूण दाखोव तसल्या एक विचारवंतांक एक अवकाश दवरिलो हो स्विकारिल्लो जावचो समाजांतूं आनीक आयडियल प्रभाकर कामत आनी KN प्रभू ह्या दोग जाणांले संपर्क साधल्यार इतर सगळे अभिमान आसा आमकां बस्ती पुरुषोत्तम म्हळ्यार हय ता पुरसाची कमी आंगडी वचून बसकातना तरी खंयच रे पुरुषोत्तम हांगाच हय जायत अंगडी व्याप म्हणल्या नंतर व्यापा दृश्टेन ताका म्हळ्यार अवकाश थोडो कमी उरत तरी KN प्रभू आनी आयडियल प्रभाकर कामत दोगां जाणांय निश्ठेन त्या विशयांत स्पंदन देणार तरेचे जातात म्हणून आयतार शेनवार हॉलिडे म्हूण आसता त्या 2 दिवसाक काही तरी एक चंदायेचे संदर्भ घडत म्हणून जर जाल्यार स्वाम्यांकही अवकाश आयतार आनी शेनवारा अशें दवरून घेवता तसली निरीक्षा स्वाम्याल हातानय घडता एकंदरी चातुर्मास व्रत दिक्षेचो आज दिवस शोभन योगान आरंभ जाला खंयचे पंचांकडा तरी संकल्प करतना सकाळी मृत्तिका पूजन जातनाही असले तरी चांगले योग आणि गुरु चंद्राक पळयत खंय समसप्तक गुरु चंद्र अशें जाल्यार तोही गजकेसरी योग म्हणून पंचांगान ज्योतिर्वेद ते लोकांनी बरोवन दवरिल्लो आसा तो ही एक सांगड आसून स्वाम्याल चातुर्मास दिक्षेचो सुअवसर हांगा मंगलापुरा स्वाम्यालो मठ 360 वर्स 374 इयर्साचो पयलींच मठ हो एक लक्षणयुक्त वास्तुविन्यासान शोभितकायेनय भरून बशिल्लो आसा म्हणटना सामाजीक स्पंदन कल्याण मार्ग म्हणटात हो समजून घेवच्याक विठ्ठल सन्निधेंतूय म्हळ्यार अवकाश मस्त घडत राविल्याकही आमी संतोष व्यक्त करीत आयज दिवस हो एक सुखद संदर्भ चातुर्मास समिते निमित्तान हांगा घडून आयिल्लो आसा चांगल्या कार्यान चांगल्या काम करीत आपणाले व्यक्तित्व रुपीत करून घेवूंक जाय ह्या तरेच्या कार्यावळ ह्या 70 दिवसांत घडचे सांगा यथानुकूल यथामती म्हळ्यार म्हणजे प्रत्येकट्यानय लक्षांत घेवन समयप्रज्ञा म्हणटात 12:15 आरती जाता स्वाम्याल्यो घडयाळ कोणी सट्ट करून घेवता जाल्यार तशें करून घेवका देवा अर्धा केलो आमी घडयाळ पळोवत ना केन्ना पळयनाच म्हळ्यार शेड्यूल आसा स्वाम्यालो 5 घंटे उठून बसले 7 घंटे पर्यंत पाठ जालो 7 उठून निर्माल्या पावले 8 घंट्या भितर निर्माल्ली जालें 8:30 परत पाठाक बसले 9:30 पर्यंत पाठ चलता ताजे नंतर फ्री म्हळ्यार खंयच्या होडगांवां आयिल्ल्या वेळार भेटेच्या लोकांक अडचण जावची न्हय म्हळ्याक परत 11 घंटे स्नाना चमकले 12:15 भितर आरती जाल्यो परत पाद्य पुजा ठरावीक टायम हो सांगलो आमी 1 ते 1:30 पर्यंत पाद्य पुजे टायम समज शेड्यूल पॅक दवरून घेता आमी 1 तासाक 50 पाद्य पुजा ही घेवत तसली क्षमता स्वाम्यान हे काल आपणाला संचार क्रमांक दवरून घेतिल्ले आसा व्हड्ड गांवां गेल्यार इतितलो म्हळ्यार लोकालो रभसू आसताचीच 1:30 तुकून 4:30 पर्यंत परत पाठाक बसले 4:30 तुकून 7 घंटे पर्यंत फ्री आसता स्वामी कसले सामाजिक स्पंदन ऐकून घेवच्याक स्वामी तयारच आसतात आनीक वयाच्याही म्हळ्यार ज्येष्ठता स्वाम्याले आशा तुकून सामाजिक सर्व कार्यक्रमाचे अथवा सामाजिक स्पंदनांतले अनेक गोष्टी ही स्वाम्याल मनांत येवन बैसून तासाठी स्वाम्यालकडच्यानही आदेश घेत कित्येक समाज समूह स्पंदन म्हळ्यार सुखावत येईल जाता 7 घंट्यानंतर परत पाठा बशिले 8 घंटे स्नाना वचून 8:15 भितर देवाल रात्री आरती जाली अशे तरेची कार्यावळ आसता जाल्यार नोटीस बोर्डार सहज समजून घेवच्याक स्वाम्याल भेट जाल ना स्वाम्याले उलोव मेळना म्हणून टायम चुकून आयले मात्र पुरो सूचन आयल्यार 2 मिनट भितर स्वाम्याल भेट सहसा जाता म्हणटना असले तरे सुखद संदर्भ मंगळुरांतल्या रथबिदेंतल्या ह्या मठा कडेन मध्यवर्ती हो जागो म्हणटना सर्व तरेचे
म्हळ्यार चंदाई ह्या मठ वास्तूंत घडिल्ल्यानही ह्या परिसरांतही लोक मनानही कसं न्ही संतोषीत जावच्या फावताची अशी लेखता. देव सगळ्यांकही बरी घडोवं, सदा सुख संतोषू क्षेमाभिवृद्धी समाजान नांदत उरो अशी देवचरणी आमी प्रार्थना करीत आमगेल्या आशीर्वाद पर भाशणाचे आमी समारोप घडयताय. जय 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 आज आणि दोन विषय सांगायची पावता. विशेष विषय कसं म्हणाले या चातुर्मासांचो प्रति शनिवार आणि आयतार सांजे परत गुरुवार आशीर्वाद जावचे असेल.